बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. बोपोई सक्रामेंताचें आराधन करता आसतना आमी येता बापाचे चरणी, सोम्या जेजूचे चरणी आणि पवित्र आत्म्याचे चरणी. देखून गावया तें गीत आमच्या दैवी गायना बुकांतलें K11 K11 पान नंबर 153 पेज नंबर 153 153. जेजूक आमी व्हडा मोगान आनी भक्तीपणान स्वागत करया. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. देव तूं आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. देव तूं आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. जेजुराया मोगाळिष्टा करता स्तुती आराधन. जेजुराया मोगाळिष्टा करता स्तुती आराधन. जीवनासाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार. जीवनासाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार. पवित्रत्म्या पारक्लिता करता स्तुती आराधन. पवित्रत्म्या पारक्लिता सर्पण करता आराधन. आत्म्यांत रावताय कुरपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार. आत्म्यान रावताय कुरपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार. दोन्ही हात वयर कर आमी हालेलुया म्हणून आमी गावया. हालेलुया 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 हालेलुया
यहोवा राफा, यहोवा निसी, यहोवा शामा, यहोवा एल शडाई, हालेलुया, 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 हालेलुया. भोव मोगाच्यान आज एक वर्त्या महान सांताचो आमी उगडास करता. तो जावन आसा सेंट विन्सेंट डी पॉल. SVP आमी म्हणटा. आमच्या फिरगेच्यांनी SVP आसा, दुर्बळांची सेवा करतात. आनी आमी SVPचे सांदे जावन SVP आनी SVD दोनी जाणां तातूंत घुसपड करून घेतात. म्हणजे SVP दुसरें, SVD दुसरें. SVD म्हळ्यार सोचिएतास वर्बी दिविनी, दैवीक शब्दाचे मिशनरी. SVD. SDB म्हळ्यार दुसरें, सलेशन्स ऑफ डॉन बॉस्को वा सेंट डॉन बॉस्को, SDB. SVP म्हळ्यार सेंट विन्सेंट डी पॉल. आनी ह्या महान सांतान पवित्र सभेंत आमी कशें जियेगी म्हणटा ताणें शिकयलें. दुबळ्यांचो मोग कर, आमचें आसल्लें तें दिवन. सोम्या जेजून आपणाकच आमकां दिलें, तर आमी आमकांच दुर्बळ्या धाकट्यांक समर्पण दिवचें. ह्या विशयान चड आनी चड आमी नियाळ करता आसतना आमी देवाचें उतर उगडास दवरचें. आपोसच्या कृत्या बुकान 4थ्या वसवरांत 32व्या वळींतावन 35 वळ पर्यंत देखून बोपय सक्रामेंताच्या हजरपणांत हें देवाचें उतर मोगाच्यान चड आनी चड आमच्या काळजा मनांत जिवें दवरूंक आमी प्रयत्न करया. पवित्र पुस्तक आसल्यार उक्त करा. एक्ट्स ऑफ दी अपॉजल्स, कृत्यां बूक, धर्मदूतांची कृत्यां बूक, आवस्वर 4 32 वळींतावन 35 वळ पर्यंत. चॅप्टर 4 वर्सेस 32 to 35. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा. भावार्थांचो तो मेळ एका काळजाचो आनी एक मनाचो जाल्लो. भावार्थांचो तो मेळ एक काळजाचो आनी एक मनाचो जाल्लो. तांचे मदें कोणूच खंयची एक वस्त, तांचे मदें कोणूच खंयची एक वस्त आपणाची म्हूण लेखिनातलो. आपणाची म्हूण लेखिनातलो. कित्याक सोर वस्तू ती एकामेका वांटून घेतली. कित्याक सोर वस्तू ती एकामेकाक वांटून घेतली. धर्मदूत व्हड समर्थेन जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणाक साक्ष दिवन आसले. आनी लोक तांकां वर्त्या मानान लेखतलो. तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणी नातुल्लो. भुंय बाट आनी घरदार आसलेली आपणाचें पुरा विखून मेळ्ळलो दुडू हाडन धर्मदूताच्या पांयां सरशीं दवरतली. आनी धर्मदूत हर एकल्याक तांचे ताचे गरजे तेकीन ते वांटतले. Praise the Lord. Hallelujah. पवित्र येवकरीच्या समोर मोगाच्यान सर्वेल्या क्रिस्तांवांचें जिवीत आमी नियाळ करया. आमकां तें आदर्श. तांचे मदें गरजेवंत कोणूच नातलो. कित्याक तांचे मदें कोणाय लागीं आस्त बदीक आसल्यार तें सगळें धर्मदूताच्या पांयां तळा हाडून दवरतले आनी सर गरजेवंतां वांटतले. क्रिस्तांव म्हणजे गरजेवंतांक पावचे तसलें काळीज. विन्सेंट डी पॉलान आमच्या काळजाक एक नवो उद्देश दिला. आमी खरेपणी समयान दिल्ले परी जिजे दुर्बळ्या धाकट्यां खातीर आमी जियेजे. दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करीचे. मोगाचें हें ध्यान हो नियाळ ही चिंतना आमच्या काळजांत आटयता आसतना देवाक आमी अर्घ आनी होगलाप दिवन गावया. आमच्या कंताराच्या बुकान H58 H58 कंतार नंबर 102 पेज नंबर 102 हिम नंबर H58. सर्वेश्वराची स्तुती करूया. महिमेवंताची कृत्यां नियाळया. सर्वेश्वराची स्तुती करूया. महिमेवंताची कृत्यां नियाळया. सर्वेश्वराची स्तुती करूया.
महिमेवंताची कृत्यानी याळ्या सियोनाच्या निवास्यानं मोप मारा सियोनाच्या निवास्यानं बोब मारा कित्याक देव आमचे मोदें जीवन आसा कित्याक देव आमचे मोदें जीवन आसा Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पराक स्तुती करा Alleluia. हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पराक स्तुती करा Alleluia. Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पराक स्तुती करा Alleluia. हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पराक स्तुती करा हालेलुया कष्टतेल्यांचे कष्ट हाळू करता रडतेल्यांचे दुःख पुसून पुसून दिता कष्टतेल्यांचे कष्ट हळू करता रडतेल्यांचे दुःख पुसून पुसून दिता बारादीक वचन आमचे तो वावयता बारादीक वचन आमचे तो वावयता सर्गी सो संतोष आमकां दिता सर्गी सो संतोष आमकां दिता Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पराक स्तुती करा Alleluia. हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पराक स्तुती करा हालेलुया Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पराक स्तुती करा Alleluia. हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पराक स्तुती करा हालेलुया सुकन्नातल्या झरींतले नितळुदा पियेवंक आमकां तो लाभयता सुखानातल्या झरींतले नितळवुदा पियेवंक आमकां तो लाभयता भुकेल्या परजेची भूक तांबयता भुकेल्या परजेची भूक तांबयता सर्गीच्या जेवणान धादोस करता सर्गीच्या जेवणान धादोस करता Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पराक स्तुती करा Alleluia. हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पराक स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस्पराक स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस्पराक स्तुती करा हालेलुया सर्वेस्पराची स्तुती करूया व्हडा संतोषान आनी आनंदान भरया कित्याक आज सेंट विन्सेंट डी पॉल असो दीस जावन आसा विन्सेंट डी पॉल 1581 जल्मलो इन 1581 आनी तो मरण पावलो 1660 इस्वेन तो जल्मलो फ्रांसान आनी ताच्या काळार युरोपांत फ्रांसांत विशेष रितीचे एक क्रांती आयिल्ली जावन आसा ती क्रांती जावन आसा लोकां थंय एक उमेद ग्रेस्त जावच्या खातीर चड आनी चड अभिवृद्धी चडच्या खातीर आनी त्या वेळार तांच्या मतीक आयिल्लें चिंतप जर तर दुर्बळ्यांक जे कोणा लागीं अभिवृद्धी ना शिकप ना तांकां सांगाता घालून फॅक्टरींनी इंडस्ट्रींत तांकां वावरूंक लागायचें आनी व्हडा संख्यान ते सांगाता वावरता आसतना तांकां उण्यांतले उण्यो सवलत्यो दिवचे उण्यांतलो उणें सांबाळ तांकां दिवचे आनी धन्यांनी पयशे आसल्यांनी आनीक ग्रेस जायचे आनी अशें दुर्बळ्यांचें शोशण चलतलें तांकां सारके सवलत्यो दिनातले तांकां सारके सांबाळ दिनातले आनी हे चड आनी चड ग्रेस जातले असल्या काळार
देव एक महान व्यक्तीक उपजयता आनी तो जावन आसा विन्सेंट डी पॉल. फ्रेंच क्रांती जाली ती जाल्ली त्या 18व्या शतमानान. ही फ्रेंच क्रांती जाता आसतना फ्रेंच लोकांनी ते दुर्बळ्या लोकांनी म्हळ्यार सामान्य लोकांनी ग्रेस्तां विरोध क्रांती केली. सगळ्या नितल्यांनी देसवाड करून वता आसतना इगर्जे सयत देसवाड केले, जायते इमाजे सयत देसवाड केले. अशें देसवाड करून वता आसतना एक इमाज ती पळोवन थंयसर ते गळगळ्यां रडले, दिंबयेर पडले आनी ती इमाज तांणी देसवाड करूं ना. ती जावन आसा सेंट विन्सेंट डी पॉलाची. कित्याक विन्सेंट डी पॉल दुर्बळ्यांच्या मोगाचो एक घुर्तू संकेत जावन आसलो. पूण विन्सेंट डी पॉल ताच्या जिवितांत केवल सांतच न्ही, एक महान पातकी तो जावन आसलो. ल्हान आसतना ताका विशेश तरान आशा आसली ग्रेस्तकायेची, अभिवृद्धीची. आनी तो याजक जालो तरी ताचे थंय तसलें आशा अभिवृद्धीची, ग्रेस्तकायेची आसली. पूण 2 घडीत ताच्या जिवितांत ताका संपूर्ण तरान बदलूंक शकतात. तें घडीत जावन आसा तो आफ्रिकाच्या वाटेर पैणार आसलो बऱ्यांतल्या बऱ्या तारवाचेर. पूण हें तारू सोरांच्या हातांत सांपडटा. सी पायरेट्स म्हणटात, ह्या शीप पायरेट्स, शीप सोरतल्यांच्या सोरांच्या हातांत सांपडलो. सगळ्या शिपार त्या तारवाचेर आसले सगळे त्या सोरांनी सोरले मात न्ही, थंयसर आसल्या लोकांक तांणी बंदी करून गुलाम केलें. त्या दाळांची शिपां तारवां आतांचे बरी मेशिनांनी चलनातले. गुलाम केल्ल्यांक तारवाच्या पोंदा थळांत वर थंयसर कुडांत विचार करतले. तांणी थंयसर गुंडे जे आसलें, रोदां गुंडे जे आसलें, उदक पाटी मारून तें तारू मुखार वचचें करचें. आनी अशें थंयसर काळोखाच्या भुंयारांत म्हणल्या बरी ताका 2 वर्सां काडचें पडलीं त्या तारवाचेर. गुलाम जावन तो जियो सगळो भियेलो, ग्रेस्त जावंक आशिल्लो, अभिवृद्धी जावंक आशिल्लो, आंगे काळोखाच्या भुंयारांत आसा. दीस आनी रात ताणें तें तारू गुंडेचे खावंक जेवंक सारकें ना, सवलत येवना. आनी उपरांत 2 वर्सां उपरांत कशें म्हणी तो सुकन खाण घेवन फ्रांसाक पाटी येता. आनी पाटी आयिल्ल्या वेळार थंयसर ताणें एक व्हड सोरी केल्या, जायते दुड बदीक सोरी केल्या म्हणून ताचेर अपवाद मेळटा. जिवितांत अभिवृद्धी जोडूंक आशिल्लो, मान गौरव कीर्त आपणावंक आशिल्लो एक सोर जालो. लोकांनी ताका सोर म्हण आपयलें. ही 2 घडितां ताका संपूर्ण तरान बदलूंक शकता. आनी ताचे उपरांत ताचो वेळ बोपय सक्रामेंता समोर त्या क्रुसिफिक्सी समोर तो करशिता. खुर्सायल्ल्या जेजूचे कश्ट आपल्या काळजांत तो कंसयता आनी ताचें जिवीतच बदलता. सोम्याची उतरां ताच्या काळजांत ती रोमतात. आमी पळयता आमच्या हर एका फिरगजीनी म्हणल्या बरी सेंट विन्सेंट डी पॉलाची ती एक एकवट आसा. सॉडॅलिटी ह्या विन्सेंट डी पॉलाचो तो एकवट आसा. विन्सेंट डी पॉलाची ती सभा आसा. तातूंत सांदे जावन दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करतात. तांची सेवा आमी करी जाय. विन्सेंट डी पॉल म्हणटा 2 कारणां खातीर. पयलें, आमी दुर्बळ्या धाकट्यांची सेवा करता आसतना आमी चिंतचें न्ही आमी व्हड ती ल्हान, बगार ते आमचे धनी आनी आमी तांचे साकर. कित्याक स्वामी जेजू ताच्या जिवितांत साकर जालो आनी दुर्बळे धाकटे न्ही जावन साकरां बरीं दिसल्यार ते जावन आसा धनी, आमी साकर. कित्याक आमकां सर्ग उक्त जायचे जाल्यार दुर्बळ्यांची सेवा केल्ल्या द्वारे मात्र आमकां सर्ग उक्त जाता. देखून आमी दुर्बळ्यांची सेवा करची आमच्याच बऱ्यापणा खातीर, आमच्या सासणीक जिविता खातीर. दुसरें, तो म्हणटा हे दुर्बळे दे आर व्हेरी डिमांडींग मास्टर्स. जर तर धनी आसता संवसारांत तो कामाच्या मनशांक विशेष कश्ट दिता, कश्ट तांकां दिवन परिश्रम करून तांच्या कारणां जायतो लाभ जोडून घेता. त्याच रितीन दुर्बळे तांच्या जिवितांत कश्ट जाल्यात, भुकेन आसात, ताणेन आसात, ते थोडे फावटी आमकां मस्त कश्ट दितात. थोडे फावटी आमी तांचें काम सामा करूं म्हण आमकां चिंता आनी तांणी काम केल्यार आमकां तांकां सारकें सांबाळ दिवंक आमकां मन जायना. आनी थोडे फावटी आमी तांकां कुमक केल्यार ती आमकां उपकारी मन दाखयनात. त्या दाडा मोगाच्यान आमी संतोश भाव जाय. संतोश भावन तांकां आनीक चड कुमक करी जाय. आमी करची कुमक तांचे द्वारे मोगाच्यान देवाकच कुमक केल्ल्या बरी जाता. हें सत मोगाच्यान आमच्या काळजांत आमी जागा दवरची. आनी विन्सेंट डी पॉल म्हणटा, जर तर तूं मागणें करनासाय, एक दुर्बळ भायर भुकेन आसा, तुजें मागणें सोड आनी थंय वच. कित्याक तूं मागणें करतना देवाच्या हाजरपणांत आसाय, तूं
त्या दुर्बळाची सेवा करतानाही देवाच्या हाजीरपणांत आसाय. मादर तेरेसान मोगाच्या हेल्स सत तिका उगडापेन जाल्लें जावन आसा. देखून ती दुर्बळां ती गत आदारणांतल्यान ती कोडकारां ती HIV एड्स पिडे आसता ती जेसूक पळयता. तर मोगाचें नांव आज बोपय सक्रामेंताचें आराधन करता आसतना म्हज्या तुज्या काळजांत दुर्बळ्यांचो मोग पेटोवन दी, कश्टांतल्यांचो मोग पेटोवन दी. तांच्या खातीर आमच्या जिवितांत कितलो त्याग तरी सॅक्रिफीस तरी करूंक आमकां देव कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया. जेजूच्या मोगांत आमी जिवया. जेजू आमकां म्हणटा, म्हज्या मोगांत तूं जिये बाळा, आपय म्हाका जिणयेन तुज्या. कंतार नंबर L20 ऑन पेज नंबर 166 166 हेम नंबर L20. म्हज्या मोगान तुमची ये बाळा, आपय म्हाका जिणयेन तुज्या. तुझे सर्वस्व दी तूं म्हाका, गोपान दिता विशेव म्हज्या. म्हज्या मोगान तुजी ये बाळा, आपय म्हाका जिणयेन तुज्या. तुझे सर्वस्व दी तूं म्हाका, गोपान दिता विशेव म्हज्या. संसार सांडीत तरी मोनीस खेडीत तरी हांव तुका केदीन सांडिसो ना. नेण्ट्या बाळाक आपली आवय सांडीत तरी हांव तुका केदीस विसरसो ना. म्हज्या मोगान तुजी ये बाळा, आपय म्हाका जिणयेन तुज्या. तुझे सर्वस्व दी तूं म्हाका, गोपान दिता विशेव म्हज्या. सर्वेस्पर देव हांव तुजो, दर्यो दयाळा येसो. रडतेल्यांक बुसवण दिवसो, सर्गी वाटेन चलोवसो. पर्वस्थान सोडीत तरी दोंगर जर हालतीत तरी विश्वासी मोग हो मुसो. केदीस तुका सांगसो ना. म्हज्या मोगान तुजी ये बाळा, आपय म्हाका जिणयेन तुज्या. तुझे सर्वस्व दी तूं म्हाका, गोपान दिता विशेव म्हज्या. स्वामी जेजू तुका गुण करनासा, तुका बरें करनासा. हें तूं पातये विश्वास दवर. पातयेत आसतना तुका बरी भलायकी मेळटा. पातयेत आसतना आशिर्वादां बेसांवां तुज्या जिवितांत व्हडोन येता. जें कितें तूं मागताय सगळें तूं जोण घेताय. हेच घडये जें कितें तूं मागोन आसाय तें तुका मेळ्ळांच म्हूण सत्मान आनी तें तुजें जाता. तुज्या काळजांत दुर्बळ्या धाकट्यांचो मोग पेटय. दुर्बळ्यांचो मोग केल्लेंच देवाचो समियाचो मोग केल्ल्या बरिंदात. तुज्या कुटुंबाच्या सांद्यांचो मोग तुज्या काळजांत पेटय. हेच घडये म्हण समिया जेजू म्हज्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांचो मोग हांव करता. स्वार्थान खंयचेंच म्हज्या खातीर हांव आशेना. म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्या पासत आनी समाजांत कोण गरजेवंत आसा तांच्या सांगात वांटून हांव घेता. जेजू म्हाका गुण कर, बरें कर, आशिर्वाद घाल म्हूण जें कितें तूं मागताय तें हेच घडये तुका मेळोन आसा. म्हाका जेन्ना हेच घडये आमी बोपय सक्रामेंताच्या हजरपणान देवाक अर्घ आनी हुगलाब दिवया. आज जो कोण जन्म दिवस आचरसून आसा तांच्या सांगाता संतोष पावया. डेनियल फुटाडो बेंगलुरू, डेनवर रेगो बाजपे, 7वो जन्म दिवस सेरा फेर्नांडीस मुलुंडू, मेबल लुईस मणिपाल, शेरिल ब्रॅक्स बेंगलुरू, माल्कम मास्करेनस पुत्तूर. सांगाता सर
जन्म दिवस आचरतल्यांक आमी अभिनंदन पळयता. देवाचे विस्नार आशिर्वाद आमी मागया. काजाराचो 30 आनी 9 वर्सांचो वार्षिक दिवस आचरशिता स्टीफन आनी मारिया फेर्नांडीस वासे. तशेंच काजाराचो दिवस आचरशितल्या हर एकल्यांक आमी बरें मागया. काजारी जिवितांत देवाची विस्नार आशिर्वादां आमी मागता. देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता. लाविटा बेंगलोर ह्या दिसांनी 12 जाणांनी आमकां सांगलां तांकां जायतें बरेंपण लाभलां. दैवीक लोरेतीन मंदिराच्या आराधनांत वांटेली जाल्ल्या वरवीं, मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जाल्ल्या वरवीं भायर पडलेलें भांगार मेळ्ळां. 12 वर्सां तावन मेळनातली ती आस्त तांणी मोलाक काण गेल्ली, पूण तांच्या नांवार जायना ती आस्त ती नांवार जाल्या. हृदयांत विशेश दूख आयिल्ली. डाक्टरांनी पयले फावटी म्हणें ताका काळजाची पिडा आसा म्हण, पूण उपरांत पुरो सगळे टेस्ट करता आसतना ना कसलीच पिडा ना, काळजाच्या ऑपरेशनाची गरज ना, कसलेच ब्लॉक्स ना म्हणा. देखून हांगासर देवाक अर्घ आनी होगळाप दिला. परगांव वचूंक आसले, दुसऱ्या गांवाक वचूंक आसले, अडकळे आसले, सगळे अडकळी पयस केल्यात. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळां, 12 जाणांक काम मेळ्ळां. देखून आमी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवया. अर्घ आनी होगळाप तुका सम्या जेजू. अर्गाने होगळप तुका सम्या जेजू. विविध त्या खातीर आमी मागया. मोगाच्या बोपय सक्रामेंता मुखार आसता आसतना सेंट विन्सेंट डी पावला बरी आमचें काळीज कश्टांतल्यान थंय उदार जावं दी, काकुतीचें आनी बिरमतीचें जावं दी. कुटुंबांत आशिर्वादां खातीर मागोवन आमकां उलो दिला. रिना आनी जया डिसोजा ताकोडे परमनंट जॉब काम मेळच्या खातीर शार्लेट रिटा पिंटो बेंगलोर. तशेंच जॉयस डिसोजा मारोलो हिका विशेश पाडदूक तशेंच किडनी स्टोनाचे समस्या आसात. आमचो येसुडीचो फादर मॅथ्यू निरापेल ताचे किडनी फेल जाल्यात, किडनी ट्रान्सप्लांट करचे ताच्या पासत आमी मागया. जोस तानिकल म्हणलो भाव तालाशेरींत विशेश गडीस आसा, आस्पत्रांत आसा. आस्पत्रांत आसल्या सर कोवीड पिडेस्त बसोर कॅन्सर पिडेस्त बसत, घुमटी दूख, स्पॉन्डेलायटीस आनी मानसीक पिडा, दोळ्यांची अस्कतकाय, थायरॉयड समस्ये, कोणाक एक आमच्या भयणीक ब्रेस्टांत ट्युमर्स जाल्यात ताचे खातीर आमी मागया. थायरॉयडाचे समस्ये, भुरग्यांचे देणे ना थोड्यांक पाठीची दूख, पेंगट्याची दूख आनी लंग्स अस्कत जाल्यार न्युमोनिया, गांठी दुखतात, युरीक एसीड, ल्हान भुरगीं आसात, ल्हान भुरग्यापणाच्या पिडेन कश्ट जातात, त्या भुरग्यांक जेजून गूण करच्या खातीर आमी मागया. हर एका गरजेवंताचे गरजो आमी आमच्या मतीक नियाळा काडया आनी सांगाता म्हणया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. सरलेल्या मालगण्या पासून आमी मागया. मोगाच्या सांची आमकां बिरमत आसून दी आमच्या काळजांत. पुलगतींच्या सर गरजेवंत आत्मा पासत आमी मागया. देवादीन साल्वादोर आनी ॲलिस लोबो, देवादीन एडवर्ड फॉल डिसोजा पेरमानूर, पुलगतीन आत्म्याचो उडास करता लिना आल्फ्रेड मार्टीस बेंगलोर, महिन्याचो मरणाचो उडास मायकल क्रास्ता कुलशेकर, देवादीन रेमंड मिरांडा, देवादीन लिओ बाल्ताजार डिसोजा किनिगोळी, देवादीन फिलिप मास्कारेनास बांडूप, देवादीन लिल्ली फेर्नांडीस सिर्वान, देवादीन सेलिन डिसोजा नेरुलू, देवादीन जेरोम आनी रेजिना गोन्साल्वीस पुत्तूरू, देवादीन लेस्ली डिसोजा मँगलूरू, देवादीन नॉर्बर्ट डिसोजा मुक्का, देवादीन तेरेसा डिसिल्वा वाकोला, देवादीन मार्क डिसोजा साकिनाका मतरांगडी, पुलगतीन त्या आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, शांती नोरोना कुवेट, मारिना पिंटो इस्रायल. तशेंच सरलेल्या सर मालगाड्या बसता मागया. ससनाचो विशय दी तांकां येसोम्या. निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दीत. आमेन. सरल्या समेस बावर तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दीत. आमेन. मगाच्या नांव दिमी घालया आनी सम्याचे आशिर्वाद आमी मागया. म्हज्या मोगान तूं जिये बाळा, आपय म्हाका जिणयेंत तुजें सर्वस्व दी तूं म्हाका म्हण जेजू सांगता आसतना आमचे सर्वस्व सम्या जेजूक दिवन ताचे आशिर्वाद आमी स्विकार करया. म्हज्या मोगान तूं जिये बाळा, आपय म्हाका जिणयेन तुजें सर्वस्व दी तूं म्हाका, गोपान दिता विशे म्हज्या मोगान तूं जिये बाळा, आपय म्हाका जिणयेन तुज्या. प्रवेश गीत आमी काडया.
सम्यक दिनवासी बुकांत A54 पेज 41. मुखसेवेच्या स्पिरितान भरून आयल्या बेटोंक सौम्या हे बलिदान बांधवपणाच्या स्वाधीक एकवटान समल्या हरसून तुका गिंग वरदान जेजू तुझे जेवण सर्गीचे पवित्रकाम दैविक तुझे पोषण दादूस करता जीवन जेजू तुझे मरण जीविताचे कारण अमर पुनर्जीवन परवशाचे किरण बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. भोवमोगाचे न्हू आज सेंट विन्सेंट डी पौलाचो उडास आमी करता. आमी दुर्बळ्या धाकट्यांती दयाळ आनी उदार जावया. तर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना ती आमच्या आपोण्यांत आमी सुकल्या तर देवा कडचें बक्षाणें मागया आनी सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून मनाक चिंतून थोडां सोडून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भगवंत सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थोया. कणवळ्या बापा दुर्बळांचे कश्ट हळू करूं आनी तरणाट्यांक याजकपणाचें शिक्षण दिवन रुपां हाडूं तुज्या याजकाक भागेवून तुवें विशेंतीक याजकी सुगुणांनी नेटोवन व्हड्या उर्बेन तुवें भरलोय. ताजी शिकवण आनी देख घेवन आमी दुर्बळांच्या गरजांक पावूं आनी याजकी सेवे खातीर तुवें विसलेले तरणाटे जेजूच्या काळजा सारके मणयारी जावच्याक आमी आमची जबाबदारी पाळूं. त्याच भागेवंत विशेंतीच्या उमेदीन आमकां भर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. जकरिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वचप. दलबरांच्या सरेस्पुराचे उतर म्हाका पावले. दलबरांचो सरेस्पूर अशें म्हणटा, सियोना पासत हांव आवेशान भरला, ताच्या पासत क्रोधाचे आवेशान भरला. सरेस्पूर अशें म्हणटा, हांव परतून सियोनांत येतलो आनी जेरुसलेमा मदेंच वस्ती करतलो. जेरुसलेमाक विश्वास शहर म्हणटले आनी दलबराच्या सरेस्पुराच्या पर्वताक पवित्र पर्वत म्हणटले. दलबरांचो सरेस्पूर अशें म्हणटा, म्हातारे आनी म्हाताऱ्यो नव्या जेरुसलेमाच्या चौकांनी बसतली
आपल्या उतर प्रायाचे लागून आपल्या हातानं धन धरून ती असतली. त्या शहराचे चौक केलतेल्या चेड्या चेडवांनी भरतले. दरबारांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, त्या दिसांनी ह्या लोकांमध्ये उरलेल्या जाणांक हे एक अजापशें दिसता जाल्यार म्हाका तशें दिसतलें कितें उलयता तो सर्वेस्पर. दरबारांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, पळया, उदंतीच्या देशांतली आनी अस्तंतच्या देशांतली हांव म्हजे फर्जेक सोडयतलो. हांव तांकां परतून जेरुसलेमा मदेस्त वस्ती करूंक दितलो. ती म्हजी परजा जातली आनी हांव तांचो देव जातलो. विश्वासीपणान आनी नितीन हांव तांकां सांबाळटलो. देवाचे उतर हे देवाची ओळखकार. श्लोक. सर्वेस्पर सियोन शहर परत्यान उबारतलो आनी आपल्या वर्त्या महिमेन प्रत्यक्ष जातलो. सर्वेस्पर सियोन शहर परत्यान उबारतलो आनी आपल्या वर्त्या महिमेन प्रत्यक्ष जातलो. हर राष्ट्र सर्वेस्पर म्हणटात त्या नांवाक भियेतली. प्रतिमेचे शहर राई ताचे महिमे मुखार कावजेतले. सर्वेस्पर सियोन शहर परत्यान उबारतलो आनी आपल्या वर्त्या महिमेन प्रत्यक्ष जातलो. तेन्ना घेत आदार नासले प्रार्थना तो आयकतलो आनी ताची विनंती तो बिलकुल तिरस्कारचो ना. श्लोक. सर्वेस्पर सियोन शहर परत्यान उबारतलो आनी आपले वर्ते महिमेन प्रत्यक्ष जातलो. आनी मुखार जाणून घेतल्या परचेन देवाक नांवाचे खातीर ते मुखले संततीत पसत इतले बरोवन आसूं. कैद्यांची विलाप आयकूंक, मरणाचे फर्मान जल्ल्यांक सुटका दिवंक, देवाक आपल्या महिमेन पवित्र स्थानांतावन सगळा दिस घाली. सर्गांतावन प्रतिमेचे ताणें नजर घाली. श्लोक. सर्वेस्वर सियोन शहर परत्यान उबारतलो आनी आपल्या वर्ते महिमेन प्रत्यक्ष जातलो. सर्वेस्परा तुझे नांव सियोनांत वाकाणतना, जेरुसलेमांत तुजी महिमा गातना, तुजे सेवकाची भुरगेपणां सर्वच कांय जियेतली आनी ताची संतत तुजे हुचेर सदांकाल बालतली. तेन्ना जनांगां आनी राष्ट्रीय समूह जातले आनी सर्वेस्पराची स्तुती करतली. श्लोक. सर्वेस्पर सियोन शहर परत्यान उबारतलो आनी आपले वर्ते महिमेन प्रत्यक्ष जातलो. Alleluia, 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 Alleluia. मनशा पोत हेरांची सभा सक्री करूंक आनी आपलो छू समेस्तांचे सोडण्या पासो दिंक म्हणून आयला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका फर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. एक पोटी आपल्या पैकी कोण व्हड ह्या विशयांत शीस तांचे मदें तर्क करणं आसले. तांचे मतींत कसल्यो आलोचना गुंतात तें जाणा जावन जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपयलें आनी ताका आपणासरशीन उबें करून तांचे लागीं म्हळें, जो कोण ह्या ल्हान भुरग्याक म्हज्या नांवान घेता तो म्हाकाच घेता. म्हाका घेता तो म्हाका पाठयल्ल्याक घेता. कित्याक जो कोण तुमचे मदें निमाणो तोच सगळां प्रास व्हरतो. आनी जुवावन जेजू लागीं म्हळें, मेस्त्री, तुज्या नांवान देंवसार धांवडायतल्या एकल्याक आमी देखलो. तो आमच्या मेळांतलो न्हय, देखून आमी ताका आडवरलें.
जेजून ताका सांगलें, ताका आडवर नाकात, कित्याक जो कोण तुमचे विरोध न्हय तो तुमचे पक्षेसो. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. जेरुसलेम वा सियोन म्हणल्याच इस्रायल तांच्या एकवटाचो गुर्त, तांच्या महान देवाळ असो जागो, तांचे महान शहर असो जागो, इस्रायल तांचोच मान असो, गौरव असो, वैभव असो गुर्त. दुसरें जावन आसा थंयसर आसा देवाळ, म्हणजे देवाच्या हजरपणाचो गुर्त. आनी देवाचें हजरपण म्हणटा आसतना आमकां तिसरो गुर्त जावन आसा आमचेच जिवीत, आमचें काळीज जेरुसलेम जायचें, देवाचें देवाळ जायचें. देवाक आमच्या काळजांत आमच्या भितर आमी दवरून काणगेचें, म्हणजे आमी जेरुसलेम जायचें. आनी चवथें प्रमुख एक अर्थ जावन आसा नवें जेरुसलेम जे देव आसा करतलो. जें कितें आमच्या दोळ्यांक दिसता तें जेरुसलेम, हो संवसार पृथ्वी नासता आसतना देव नवें जेरुसलेम म्हणजे सासणीक जिवीत, ह्या सर्गींचो वैभव देव आसा करतलो. थंय आमी सासणाक जियेतल्या. वांजेलांत आमी पळयता जेजू जेरुसलेमाच्या वाटेर आसा. दोन शब्द, एक जेरुसलेम आनी एक वाट. जेजू वाटेर आसा आनी जेजून म्हणलें हांवूच वाट, द वे. क्रिस्तांवांक, सरुल्या क्रिस्तांवांक पीपल ऑफ द वे म्हणून आपयतले. वाटेर आसचे व्यक्ती. खंयच्या वाटेर? जेरुसलेमाच्या वाटेर, सासणीक जिविताच्या वाटेर आसचे व्यक्ती. समिया जेजूच्या शिकवण्याच्या वाटेन चलचे व्यक्ती, देखून द वे ऑफ द पीपल म्हण तांकां आपयतले. जेजू जेरुसलेमाक वचून आसा, ताचो उद्देश कितें? जेरुसलेम शहर नव्यान बांदचें, संवसारी रितींनी, भौतीक रितींनी, संवसारी वैभवांनी, सर्गींच्या वैभवान. थंयसर देवाळांत नीज सर्वेस्पर देवाचें हाजरपण आसाचें. समी जेजू देवाचें हाजरपण नव्यान आसा करूंक तो मनशांची काळजां शुद्ध करता. तो कुर्सार मरोन सगळ्या मनशा कुळाची पातकां बोगसून आपल्या आमोलीक रक्तान मनशा कुळा नितळ करून नवें जेरुसलेम तो आसा करूंक तो थंयसर वेता. आनी सर्गींचें जेरुसलेम आमकां सगळ्यां जोड दिवच्या खातीर तो वचून आसा. पूण शिसान ते सत आनी उगडाप हें जावना. सवकास तांकां उगडाप हें जाता. देखून जेजू आपूण जेरुसलेमाक वचून थंयसर कुर्सार मरतलो म्हणल्या विशयान तो प्रवाद करता आसतना थंयसर आमी पळयता शिसांचो मनोभाव. पयलें शिमांव बेद्रू म्हणटा समिया हें तुका घडना जावं दी, तो जेजू कसो बेश्टायता. आनी दुसरें आमी पळयता जाकोब आनी जुंवांव सांगाता मेळोन म्हणटात समिया तुज्या राजांत आमकां उजव्याक आनी दाव्याक बसोवंक दी, म्हणजे तांकां जायचें मान गौरव आनी तांकां आस्त बदीक ह्या संवसाराची अभिवृद्धी. तिसरें आमी पळयता हेच्या वांजेलांत कोणी एकलो समिया जेजूच्या नांवी देंवसार धांवडयता, ते समिया जेजू लागीं धांवन येवन म्हणटात ताका आडय. म्हणजे समी जेजू देवाचें राज आसा करतना आमी मात्र आसाचे थंयसर आनी व्हडणें आसो नजो. एका तराचो मोसोर ह्या हेरांत थावन आमी मेकळे जावन आमचेंच म्हणल्यार राज बांदून हाडचें, ही एक ताळणी वंदवणी आमकां येता. हेरांक नाका. आमी ग्रेस्त आसतना दुबळ्यांक आनी शिकानातलेल्यांक आनी साद्यांक बळ्यांक आमी वापरूंक जाय, तांकां उणें सांबाळची जाय, जाता तितलें तांचें शोशण करी जाय आनी तांकां बेश्टायचें, तांकां बोब मारी जाय, तांकां गाळी दिवची. आमी पळयता न्ही दुबळे धाकटे म्हणलेंच गाळी दिवचे, बोब मारची आनी तांचें शोशण करूंक आमी पळोवचें. समी जेजू म्हणटा एका ल्हान भुरग्याक तांच्या मदें दवरून ह्या ल्हाना भुरग्यांक तुमी स्विकार केल्ल्या बरी म्हाका तुमी स्विकार करचो. एक ल्हान भुरगो अस्कत आनी इस्रायला मदें ल्हान भुरग्यांक लेखाकच काणी येनातलें, गाणान तांचें नांवूच येनातलें. तसल्याक तुमी घेजय, म्हणजे आमी सगळ्यांक गाराय जाय. आज सांत विन्सेंटी पावला सवडास आमी करता. सांत विन्सेंटी पावला थंय सगळी पवी सभास नव्यान दुबळ्या धाकट्यांच्या सेवेक लागता. दुबळी धाकटी ल्हाना भुरग्यां बरी आमी तांचो मोग करी जाय. आमी तांचो मोग करूं येता आसतना, तांकां कुमोग करूं येता आसतना थोडे फावटी ती आमची कुमोगच काणयोंक तयार आसना. कित्याक ती उणी शिकल्यान, ती सादी भोळी, ती कश्टल्यान ताच्या जिवितान, आनी ती थोडे फावटी आमचो उपकार बावडनात, ताच्या बदला आमकांच गाळी दितात, बोव मारतात. आमी तांचो मोग करी जाय. भुरगीं जर तर मोगाच्यान बोव मारली, रडली, या आमकांच मारूंक आयलीं, आमच्याच विरोध आयलीं, तरी मोगाच्यान भुरग्यांचो आमी मोग करता. त्या तरान आमी दुबळ्या धाकट्यांचो मोग करी जाय. आमी
हा पुरभयन फुडें सरूंक देवाची कृपा आमी जाणून घेवया. Gisanko C52, page 118. Dokovaso hanaida स्वीकार कर बापा वायंगा कासो हानायला स्वीकार कर बापा आमका सास बेटयता स्वीकार कर बापा जीवन है पावन कर दयाळ मोगाळ बापा. भावा भयणीनो, आमी भेटोनचे मिसाचें बलिदान सर आमच्या गरजा आनी त्या सवासावें सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या आदरणीय बलिदान आपल्या मनाकडे आमचे नेक्या पवित्र आदवाक सर्वेस्पोट मानून घे. भोव पवित्र बापा, जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणाचें हें बलिदान तुका भेटोवन भाग्यवंत विशेन तुज्या कृपेन आपुणूय दिसपडतें जेजू सांगता मरून ताज्या पुनर्जिवंतपणाचो भागीदार जावंक पावलो. ह्याच बलिदानाच्या बळान आमचें जिवीत तुका मानतात असलें समर्पण जावंक निर्मी क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदेदारा आनी सासणाच्या देवा, आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुज्या भक्तां सवें तुका महिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्यांचे विनाम तुज्याच देण्याचो मुकूट. प्रतिमेचेर तांचें जिवीत आमकां सुगुणांची देख. तांचे लागीं आमचो एकतार आमच्या पुण्यवंत जिविताक आदार. पवित्र सभे खातीर तांचें मागणें आमच्या अस्कतेंत धैर्य आनी घटाय. हे आमकां तुज्या मोगाचें देणें आमी जैत व्हरूंक आमच्या झुजांत आनी वांटो घेवंक ताच्या वैभवान. बोल दिता आमकां हो विसप नातलोलो सोमो आमच्या महिमेवंत भावा भयणीचो. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गींच्या दुतां भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dălbaraso सर्वेस porto. Săgani संसार भरला तुझ्या वैभवा. सगळी तुकाचं, सगळी तुकाचं, सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचं. सगळी तुकाचं, सगळी तुकाचं. बापा तूं खरोच सुपवित्र, सर पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो समिया जेजून सदांच मोग केलो, पूण पवित्र बापा तुवें ताका महिमेवंत करचो वेळ पावतस ताणें आपलो मीठ मेर नासलेलो मोग दाखयलो. ते जेवणार आसतना ताणें आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून ताणें तो मोडलो. तो
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक हाराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. भावार्थ सोघूट परगटुया. सोम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आम्ही अद्रेकता. मोगाळ बापा आमच्या सोडणे पासत सो उडास आमी समरमता. जेजू मेलो, मेल्ल्या मदें देवलो, पुनर्जीवन जालो आनी तुज्या उजव्या हाताक चडला म्हणून आमी परगटता. तो वैभवान परतून येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन तुका मानता आनी अख्ख्या संवसाराक सोडून दिता तें बलिदान, ताची कूड आनी रगत आमी तुका समर्पिता. बापा तुवेंस दिल्ले तुजे पवित्र सभेक दिल्ले भलयेचेर तुजी नदर घाल आनी ह्या एकाच वंड्यांत आनी कालसींत वांटो घेतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकच जिवी बली आमी जावंक निर्मी. बापा जांच्या खातीर आमी ही भेटवणी करता त्या समेस्तांची तूं काकूत कर. भोव करून तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाची, पिटर पावल आमच्या गोळी बापाची, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी सगळ्या मणयाऱ्यांची, तशेंच ही भेटवणी करतल्या आम्हा समेस्तांची तूं काकूत कर. शेकी क्रिस्ताच्या शांतीन मरून गेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची दया कर आनी जांचो भावार्थ तूं एकलोच वळखताय त्या सगळ्या मेल्ल्यांक तुज्या सुखाच्या राजांत घे. दयाळ बापा अवकार मरिये देवाचे माये सांगाता. भाग्यवंत जोजे तिचो निश्कळवंत पती, तुज्या धर्मदूतां आनी सर भक्तां बराबर सांत विन्सेंट डी पॉल, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जोझेफ फेर्नांडमेट्स, येसुडीचे सर मार्तीर हांच्या सांगाता आम्हा समेस्तां तुज्या भुरग्यांक सर्गीचें सूख जोडूंक फावो कर. तुज्या राज्यांत पातकाच्या आनी मरणाच्या कुसडेपणांतले सुटलेले सगळे तुज्या रचने बराबर आमी तुका वाखाणूंक फावो. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताजे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं ह्या संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजू संगी मेळोन देवाचें राज आमच्या मदें येवं दी. सर गरजेवंतांक, सर कश्टांतल्यांक, सर दुर्बळ्यांक पवित्र सभा व्हडा मोगान तांची जतन घेवन दी म्हणून आमी सांगाता मेळोन मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सबस्काय दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्ही पण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो तुमच्या सवय आसो. माया मोग असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेले आमी सर्व सुभागी. समया तुवें म्हजे म्हाका फवना पण तुज्या उतरांत भलायकी केली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवित आमकां सांबाळूं. आमेन. गिसंको D53 पेज 169. स्वीकार केली तर तुम्ही गवळ्या धाकटुल्या म्हाकाच तुम्ही स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो. स्वीकार केली तर तुम्ही दुबळ्या धाकटुल्या म्हाकाच तुम्ही स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो. हांव भुकेलो म्हाका पावयले ताणेलो म्हाका पियेवंक दिले दयेन आनी प्रितीन म्हाका चलयले तयार केला हांवें रासगीचे. स्वीकार केली तर तुम्ही दुबळ्या धाकटुल्या म्हाकाच तुम्ही स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो. अत्रेकाच्या कुंभाराचे मागणे आमी करया. मोगाळा जेजू मंगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत पवित्र सक्रामेंत खरोच हजर आसाय म्हण हांव पातयेतां. हांव सर वस्तूं प्रास हांव सर्व तुजो चड मोग करता चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. म्हज्या काळजांत तूं ये म्हज्या काळजांत तूं ये. म्हज्या काळजांत तूं सदांच राव. म्हज्या काळजांत तूं सदांच राव. हांव तुका वेंगून धरतां. हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता. हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता. सर दुर्बळ्यांतय आनी गरजेवंतांतय तुजे मुखामोळ हांवें पळोवंक तुजे मुखामोळ हांवें पळोवंक आनी तांच्या गरजांनी हांवें पावोवंक तांच्या गरजांनी हांवें पावोवंक म्हाका तूं कृपा दी. तुजे थावन म्हाका केदींच वेगळासार जावंक सोडिनाका. आमेन. प्रार्थोया. प्रितीच्या बापा तुजो पूत जेजू दुर्बळ्यांक बरी खबर दिवंक आयलो भाग्यवंत विशेंत ताच्या पावलांनी चलोन गेलो. ह्या याजकाच्या देखीन आनी आधारान तुज्या मोगाची बरी खबर आमी दुर्बळ्यांक परगट करच्याक ह्या मोगाच्या जेवणा वरवीं आमकां उर्बेवंत कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवय आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. मोगाच्या उडास आमी दर्या बुधवारा ब्रेस्तारा आनी शुक्रारा 3 दीस सांजेर 6 वरांतावन 8 वरां पर्यंत सीदा प्रसारीत रेतेर आसतले आनी शनिवाराच्या दिसा आमी हरी एकली दैवीक रेतेरी मंदिराक येवन दाबाजीक फेस्ताच्या परबेंत रेतेरेंत आमी वांटेले जावया. तुमकां समेस्तांक मोगाचें आपोवणें. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे होडुकार. गिसंको U32 पेज 418. सोमिया स्वाती प्रीत मोग तुजो सदांच तो पाळटलो. चिंगयेन मोच्या
उजवाड दिवसो दिवो तो जातो